फाटल्या सप्तकात गोयात पडिल्ल्या 8 वेळा पावसाक लागून मानकुराद आंबो सवाय जाला। पणजी बाजारात मानकुराद आणि हापूस आंब्याचे दर देंवल्यात। फाटल्या सप्तकात 5,500 रुपया डझन आशिल्लो मानकुराद 1,500 ते 2,000 रुपया डझन जाला। मात हे आंबे लहान ते मध्यम आकाराचे आसात। लहान आकाराचे हापूस आंबे 800 रुपया जाल्यार मध्यम आकाराचे आंबे 1,300 रुपया डझन दरान विकताले। सोमारा पणजे बाजारात लालबाग आंबो 150 रुपया किल, तोतापुरी आंबो 180 रुपया, सिंदुरी आंबो 200 रुपया जाल्यार पायरी आंबो 300 रुपया किल ह्या दरान विकताले। मध्यम आकाराची तोरा 100 रुपयाक 10 मेळटाली। मध्यम आकाराचो नाल 40 रुपया, व्हड नाल 50 रुपयाक 1 मेळटालो। मागणी चड पूण आवक उणी आशिल्ल्यान लिंबाचे दर वाढून 10 रुपया 1 नग जाला। बाजारात टमाट वाढून 40 रुपया आणि बटाट 50 रुपया किल आशिल्ले। कानो 40 रुपया, मिरसांग 120 रुपया जाल्यार ढब्बू मिरसांग 80 रुपया किल आशिल्ली। तवशी 50 रुपया, गाजर 60 रुपया किल आशिल्ले। मटराचो दर 100 रुपया किल आशिल्लो। कोबीचो एक गड्डो 40 रुपया जाल्यार फ्लावर 30 रुपयाक एक गड्डो मेळटालो। भेंडे 60 रुपया, वालपापडी 120 रुपया किल आशिल्ली। बाजारात मस्काच्यो शेंग्यो सवाय जावन 120 रुपया किल मेळटाल्यो। मेथी 20 रुपया, शेपू 15 रुपया, पालक, कांद्याची पात आणि तांबडी भाजी दरेकी 10 रुपयाक जुडी मेळटाली। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा।